फाटली 5 वर्सां जाली हणजूण कांयसुवाचे लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। आमदाराक पत्रां दिवन दिवन थकली, मात आमदारान कांयच काना मनार घेवंक ना। उदक ना जाल्यार करपाचें कितें म्हूण हणजूणच्या थळाव्यांचो प्रश्न। घरान कोण कामाक ना, दर दिसा 1,500चो टँकर हाडपाक परवडना तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी हणजूणच्या थळाव्यांनी केल्या। आम्ही आमचे दिलायला लोकांपर्यंत आम्ही सांगून गेला आमका उदक येईना, आमका साप उदक आमका उदकाचो खूप त्रास पडटा आमका उदकाचो खूप त्रास पडटा, आमका उदक येईना। आम्ही कितें करतले? दीस रात जागे असता। म्हाका मानीचे हा, माझ्या गोवाक हाटाचे हा। आम्ही कितें दोगां त्रास काडटली? एक तर तेका दूख जाल्यार म्हाका दूख जाल्यार तो कितें करतलो? आमका उदक ना जाल्यार कितें करपाचें? आमी मरपाचें? मरपाचें आमी उदकाक लागून हिंगा हे कितले म्हणून सांगपाचें? तो प्रोजेक्ट म्हणटा तुम्ही जाय ते करा, आपूण उदक सोडिना। काडपाचो हा जाल्यार काडात, व्हडल्यान बोबात मारता, कोणाकूय सांगात म्हणटा। कितें करूंक आमी आतां? प्रोजेक्ट कोण तो? प्रोजेक्ट तो सोडटा, नो सोडटा तो। आमकां म्हणटा तुम्ही जाय ते करा, आमी आपूण उदक सोडला म्हणटा, पूण आमकां उदक सर येयना हिंगा। कितें करपाचें आमी आतां? कितले 5 वर्सां आमी हे 2 आमी दूख काडटा हिंगा उदकाक लागून। आमकां बाय ना, काय ना। टँकर कितें आमी स्वता तारून एक 1,500 टँकर कितें खातीली आमी? आमकां इतले पयशे आमकां हे ना, काम धंदो आमकां ना सर। आमी खंयचें उदक काडून पियेतली हिंगा? आमी कितें करतली? आमी आमच्या पोटाचें करतली, आमच्या दुयेंसाचें करतली सर। आमी दुयेंसाकूय पयशे जाय, उदकाकूय पयशे जाय आमकां। मातशें तेंकां हें कर आतां आमकां सर। आमकां आनी कांय जायना, आमकां इश्यू कांय ना। For the last 5 years, I have not been getting a single drop of water in my tap for the last 5 years. Maybe suddenly when all the lights are off or something, and then suddenly I get a little 2 buckets of water suddenly because the pressure comes little bit for me to get water. But even the chief engineer, right from AE, JE to the chief engineer, have come to my house and have checked, and they find that I'm not getting water. I'm subsisting on water for this. Now, our MLA, Honorable MLA Delilah Lobos, she is doing a lot of work. I understand she is trying her level best, but she is just a plain MLA. So what I would suggest to the Chief Minister, that please, without the approval of the Finance Department, Revenue Department, the files being passed from the Revenue Department, no action will be taken. She will dance here and there and try her best. I'm not blaming her. She is doing as best as she can as a MLA. But it is up to the Chief Minister. Now Code of Conduct lagla, so it is not possible now. But let him keep all the files ready so that as soon as the Code of Conduct is over, he signs and approves a file and see that the work gets done fast. This is my humble request to the Chief Minister. हांव मागता आमच्या अंजुना कांयसो पंचायतीक मेगा प्रोजेक्ट हॉटेल लॉबी आनी फायली पास करूंक नाका। कित्याक? आमकां उदीक ना, येयल्यार येयले मे लायट येता वयता, रस्तो सारको ना, हे येवन सगळे कोबार जातले।